देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 22-20 वोळ 1-2 आनी वोळ 11-18. सातळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनी तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हटलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालो तो हांव नकलो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय उबो आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हटलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलें जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हटलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हटलें, राबुनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हटलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सोशी चडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मागदालाची मारिया गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. मागदालाची मारिया वेले जेजून 7 देंवचार काडलोले. ती जेजूक विस्वाशी रावता आनी जेजूचो मोग करता. जेजूक निकी पेल्या उपरांत दुसऱ्या फांतोडेर ती जेजूच्या फोंडाशेन जेजूक पळोवंक वेता. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पयलो मागदालाचे मारयेक दिश्टी पडटा आनी तिचे वरवीं आपल्या शिसांक संदेश पाठयता. जेजून अस्तोऱ्यांक आपलो मानाचो जागो दिलो. समाज तांकां किरकोळ आनी किकोंत करताले. जेजून तांकां आपल्या शिसांची वळख दिली आनी आपले शीस जावंक तांकां भाग दिले. आयज जेजूच्या नांवान दर एक अस्तोरेक चेडूं भुरग्याक तोच मानाचो जागो दिवंक शिकोवया. आमेन.